5 वर्सां ज्या पद्दतीचे काम आसा चड करून सगळ्यान व्हडलो बेनिफीट जर जाला आसत जाल्यार सावथ गोंयांतूय खूब जाल्लो आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेजिंग आसा, बाकी सगळी कामां जी आसात तेच्या माध्यमांतल्यान आनी ताका लागून लोकांचो विश्वास आसा की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार बरो एक डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड गव्हर्मेंट सगळ्यांक दिवपाक शकता. आणि सिम्प्लिसिटी ऑफ आवर कॅन्डिडेट आणि लास्ट टाइम खासदार नरेंद्र सावयकर म्हणजे सामान्यांतल्या सामान्य लोकांपर्यंत पावप आणि हाजेर विश्वास आसा आमकां की परत एकदा सावथ गोंयांतली जनता मोठ्या मताधिक्यान भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हाका परत एकदा म्हणजे मोदीजींचे हात घट्ट करपा खातीर दिल्लीत धाडटले हेची आमकां आशा व्यक्त करता. We are partners. I've always been saying that we are NDA partners. And therefore, he is our candidate. I'm quite sure that with all the good work that he has done. हे नॅशनल इलेक्शन हे देश कोण फुडें व्हरपाक शकता, प्रगती कोण करपाक शकता जाल्यार बाब नरेंद्र मोदी. आज वारो आख्खे देशान मारता तो गोंयानूय मारता आनी निश्चितपणे चड आनी चड मतांनी बाब नरेंद्र सावयकर जिखतले. गोयची वेंचणूक तिसऱ्या पावण्यात. ब्रेस्तारा 28 मार्च सावन लोकसभेक उमेदवारी अर्ज सुरू. 2 मतदारसंघांनी कितले उमेदवार येतात ते उमेदवारी भरपाच्या निमाण्या दिसा 4 एप्रिलाक कळटले. 5 एप्रिलाक अर्जांची छाननी. 8 एप्रिलाक फायनल वळेरी. 23 एप्रिलाक मतदान जातले. बरोबर 1 म्हयन्या उपरांत गोंयचे 2 आमदार आनी देशांत कोणाची सत्ता आनी गोंयचे पोटवेंचणुकेचे निकालान गोंयांतूय कोणाची सत्ता ते स्पश्ट जातले. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.